नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खोबरो विस्तारान. मडगांव आणि फातोड्ड्या वापरात नाशिल्ल्यो पोरण्यो गाडयो मेळटा थंय पार्क करून थेयल्यात. गाडयो कोणाच्यो तांच्यांनी 6 म्हयन्या भितर काडच्यो वा स्क्रॅपाक दितले. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची वर्त. पार्क करून थेयिल्ल्या गाडयांच्या आदारान बेकायदेशीर घडणुको घडटात म्हूण थळाव्यांच्यो कागाळी आशिल्ल्यो. गाडयांनी उदक सांठिल्ल्यान डेंगू मलेरियाचोय हुस्को. हांगासर तुमकां म्हज्या फाटल्यान दिसती पडटा ती एक एबंडन गाडी. कितलींच वर्सां जालीं ती हांगासर पडलेली आसा आनी ती स्क्रॅप जाल्या. ताचो ओनर कोण तो कोणाकूच खबर ना. मुकलो तिका आरसो ना. पोंदीचे टायर सगळे गेल्यात. तर असले गाडयेचेर आतां सावथ गोवा कलेक्टरान एक्शन घेवपाचो निर्णय घेतलेलो आसा. असल्यो गाडयांक लागून जायतो लोक कंप्लेन घालतालो की ह्यो गाडये भितर इलिगल एक्टिविटी जाता. जायते फावटी ह्यो गाडयो पार्किंगाक प्रॉब्लम जाता. जायते फावटी ह्या गाडयांक लागून उदक तातूंत पावसान उदक भरता आनी मॉस्किटो ब्रिडींग जावन मलेरिया डेंग्यू जावपाच्यो चान्सीस आसात. तर आतां सावथ गोवा कलेक्टरान अंडर सेक्शन 26 ऑफ इंडियन पुलीस एक्ट एक ऑर्डर काडल्या आनी लोकां लागीं मागला जरी तर ह्यो गाडयो कोणाच्यो तर ह्यो गाडयो जाल्यार ताणें येवन क्लेम करची आनी गाडी काडची. नाजाल्यार सावथ गोवा कलेक्टर 6 म्हयन्या भितर असल्यो गाडयो ज्यो मडगांव आनी फातोड्डा आसात तांचेर एक्शन घेतलो आनी खूद आपूण त्यो गाडयो काडून स्क्रॅपाक दितलो. ऑक्शन करून स्क्रॅपाक दितलो. प्रुडंट मिडिया खातीर फातोड्डा सावन साबियो डायस. आसगांवा घर मोडपाचे केशीत फामिलीन सेटल जाले सांगून सोंपना. क्रायम ब्रांचीन केस योग्य निर्णया मेरेन पावोवची. आमदार डिलायला लोबो मिडिया कडेन उलयली. मुख्यमंत्र्यान पळोवणी करून घर बांदपाचें उतर दिल्ले तरी सेटल कशी काय म्हूण प्रस्न. सगळे गोंयकार खंय तेक्याक आयिल्ले. अचकीत सेटल जाले म्हणप खंय सारकें न्ही. मुख्यमंत्री म्हणटा तशें सेटल जायना. पूजा शर्मा म्हणटा तेणें तेज्या मनशांनी येयले, तेजें घर मोडलें, तेज्या पायक तेजे भुरग्याच्या पायक आनी भुरग्याक घेवन आख्खो अर्दो दीस गोंयभर भोंवडायले आनी 3:30 येल्ले ते दनपारचे 3:30 रातचे 10:30 हाडून उडयले. CM खूद पावसान भिजोन रातचो येयलो. तांकां आश्वासन दिलें की PWDंतल्यान आपूण घर रिपेर करून घेता. काल राती आमकां आयकोन येयलें की आनी पूजा शर्माचो कोण तरी एजंट येता एंड सेटल्स दीस ऑल. ते फॅमिली कडेन कितें सेटल केला, काय सेटल केला तें आमकां खबर ना. म्हाजें फकत एकूच रिक्वेस्ट आमच्या चीफ मिनिस्टराक आनी की ही केस जी क्रायम ब्रांचाक दिल्या इट शूड कम टू अ लॉजिकल एंड. गोंयकारांक सगल्यांक कळोंक जाय बाबा कितें घडलें. द होल ऑफ गोवा वॉज विथ दीस फॅमिली आनी ऑल ऑफ अ सडन एवरीथींग गेट्स कॉम्प्रोमायज आनी ती म्हणटात आपूण केस फाटीं घेता. केस तेणी कितें करता ती सोडून घाल. एज अ चीफ मिनिस्टर म्हाका खबर आहा CM will not allow this thing to go on like this. I thought for the first time हेंकाय हे बिल्डर लॉबींकूय एक मॅसेज वयतली म्हणून बाबा कितें क्रायम ब्रांचाक केस दिला ती लॉजिकल एंड येवंक जाय. ती केस कितेंय करूं तें म्हाका लागूंक ना. हांव तुका सांगता तो तिजो विशय. तिणी सांगलें सरकारान घर नाका जावं बट हांवें जो प्रोसिजर सुरू केला पळय न्हू त्या सगळ्यांचेर एक्शन जातली. आमी हांगा लोक नाचता तशें नाचोंक हांगा येवंक ना. लोक फाल्यां सकाळीं लोक जाय त्या प्रमाणे फाटीं घेतलो. म्हाजे कडली केस फाटीं घेवची ना. तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय पळय न्हू. सगळे थंय गुंड येयले तितक्या गुंडांक भितरूय उडयतलो. तेंचेर केस फायल करपाक जाय ती केसूय फायल करतलो. म्हाज्या डिपार्टमेंटाची इन्क्वायरी 100% जातली आनी कोण कोण भितर आहा पळय न्हू तेचेर जितकी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाची तितकी स्ट्रिक्ट एक्शन जातली. ती खंयच कॉम्प्रोमायज जावची ना. लोक कॉम्प्रोमायज जायत, सरकार कॉम्प्रोमायज जायना. ओके, लोक वेगवेगळ्या विशया खातीर कॉम्प्रोमायज जाता. सरकार कॉम्प्रोमायज जावचें ना. लॉ एंड ऑर्डर जी डिस्टर्ब जाल्या म्हणजे फाल्यां सकाळीं कितें जाय तें करतले ना आतां म्हजें कांय ना म्हणटलें परत बरोवन दितलो. नो, दॅर इज नो कॉम्प्रोमायज. त्या खातीर एक्शन जावपाचें पळय न्हू त्या 100% सगळ्यांचेर एक्शन जातली. सगळ्यांक तांकां दिसतलें कितें उरलेल्यांक आमी हाडून उडोवचें ना म्हणून. त्या 15 जाणांक सोदता. बेळगांव गेले म्हाजे पुलीस आनी मुंबय बी पुलीस आहा तिकाय बी हाडपा खातीर. त्या ती वॉट एवर द थिंग्स लिगल कायद्यान कितें करपाचें तितकें प्रोसिजर चालू उरतलो. तिच्या हेजेर आमी केस फाटीं घेतले आमी हांगासर कॉम्प्रोमायज जावंक येवंक ना.
व्हाळशी ते वाठादेव दिवचले नव्या बायपास महामार्गाचेर आशिल्ल्या धोक्याच्या पालसण कोसळ्ळे. वाठादेव वचपी रस्त्याचेर येरादारी कोयंडी. दुसऱ्या वाटेनूय रस्त्याचेर पालसणां कोसळपाक शकतात म्हूण थळावे मिडिया मुखार. आमदार चंद्रकांत शेटयेन रस्त्याची पळोवणी केली. PWD आनी कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR करचो पुलिसांक निर्देश. सगळे पेपर व्यवहार करून परत करून आमी ऑलरेडी जाम जालेले आमचो जो मनस्ताप तुमी आमकां जो जाता तो पळयत जाल्यार आमचो पारो तुमी चोडोवंक दिवं नाका. कित्याक आतां पर्यंत हेजेर 7 घटना घडल्यो. देवा सगळ्यान भितून कांय जालें ना. इन्सिडंट काय वायट दुर्घटना जाली हे तुमी बॅरिकेड्स घातले ते जर पळयत जाल्यार सगळे पडलेले. आतां हाज्या कोणाक कोण आसा, कोण पडला चिराडला हें लक्षान येयना कितें जालां जाल्यार. कारण अजून कोण कन्सर्न ऑफिसर पावोंक ना, हांगा डिपार्टमेंटाचे कोण मनीस पावोंक ना. आमी आमदाराक कळयल्ली आसा. हांवें स्वता आमदाराक कॉल केल्लो आसा. परत आमचो नॅशनल हायवे जो आसा ऑफिसर तांकां कळयल्ली आसा. पुलीस खात्याक कळयलें. पुलीस खातें येयलें आनी पुलीस येयलें आनी रोखडेच गेले. पूण संबंदीत हांगा कोणूच ना जाग्याचेर स्पॉटाचेर. हांगा कितें जावं शकता तुमच्या लक्षान येतल्यो गाडयो हांगा फिरत आसा. आमी संबंदीत डिपार्टमेंटा कडेन मागता, पुलीस ट्रॅफिक सेला कडेन मागता की तांच्यांनी हो रोड इमिजिएटली बंद करचो. जेणे करून दुसरी सायड जी चालू आसा रस्त्याची ती दरड कोसळपाच्या मार्गार आसा. तुमी पळय लक्षान येतलें. आनी हांगा हो जो रोड आसा हेका डायवर्जन बिवर्जन कांयच ना. आमी वारंवार केलात. कारण आतां जर ह्या गाडयेक JCB हाडटलो किंवा काम करपाक मशिनरी हाडटलो जाल्यार कशी हाडपाचो हो व्हडलो आमकां प्रश्न आसा. कित्याक हाका डायवर्जनूच ना. फक्त कन्सर्न ऑफिसर येता, आपले फोटो मारता, हांगा कळयता, पेपर वर्क करता आनी काम बंद करता. आमी थळाव्या आमदाराक, म्युन्सिपाल्टीक, सगळ्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक मागता की तांच्यांनी बेगांतले बेगीन हाजेर एक्शन घेवची आनी हे जे ऑडिट करून मागीरूच काम सुरू करचें. जेणे करून सद्या आयज टेम्पररी हो रस्तो बंद करता. आम्ही कित्याक कंप्लेंट फायन करू शकना? घाल बरें कंप्लेंट. माझो घालतलो PS. घाल कंप्लेंट PWDचेर कॉन्ट्रॅक्टराचेर घाल कंप्लेंट. कळ्ळें न्ही? निग्लिजन्स म्हणून जाय. कळ्ळें न्ही? दे आर अकाउंटेबल फॉर यू. आतां पळय हे इतलें जालां. हाका लुकसाण कितें आसा? ताका लुकसाण आसा कितें? तांकां एक बरो धंदो जालो तो आतां. तो एस्टिमेट तयार करतलो, ताका काम गावलें, ताका धंदो गावलो. सफर कोण जातले? घाल कंप्लेंट. आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर. म्हाका कांयच ना. म्हाका कोणचें देणें घेणें ना. म्हणून हांव केन्ना काम करतना खंयच्याच सायटीचेर इंटरफियर जायना. देणें घेणेंच ना. धार्मिक थळां आनी शाळांच्या 100 मिटराच्या अंतराचेर बार्रांक लायसन्सां दिवपाचो प्रकार 1980 पासून चालू आसा. हाच्या पयलींच्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी लायसन्सां दिल्यात. हांवें फकत लायसन्सांची फी दोबरात केला म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. विरोधक जे बोवाळ करता पळय न्ही रे, बार्रांची आमी 100 मिटराचेर हाडली म्हणून आमी 100 मिटराचेर हाडूंक ना आनी आमी 100 मिटराचेर करपाचें परमिशन दिवंक ना. हांव तुका एक सांगता, 1980तलो हो सर्कुलर आसा आनी होच सर्कुलर, ज्या सर्कुलरान बार्रां जी आहा पळय न्ही रे, ती 100 मिटर दिवपाची पावर सरकारा कडेन आसा. आनी 1980 पासून जितकी सरकारां आहा पळय न्ही त्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी ही सगळीं बार्रां 100 मिटराचेर रिलॅक्स, खंय तरी एखादो खुरीस आसतलो, खंय तरी एखादो घुमटी आसतली, ती आसा म्हणून ताका बार घालपाक मेळनासलें. ती पावर सरकारा कडेन दवरलेली. त्या खातीर विरोधक जे सांगता पळय न्ही आतां हो लॉ हांवें चेंज केलो म्हणून तो चुकीचो समज आसा. हांवें कायदो बदलूंक ना. वयल्यान हांवें आनीक हर्डल क्रिएट केल्या. हर्डल कितें केलां तेंय सांगता. हांवें काडलेले नवे सर्कुलर हांगासर आसा. तांकां काँग्रेसीक खोटें उलोवन आपलें खरें करपाची संवय जाल्या. हांवें जर पयलीं तेजी 5000 फी जर आसली, म्हणजे आतां सपोज एक्स मनीस म्हाज्या कडेन लायसन मागोंक येयलो, हांगा खुरीसा म्हाका दी 100 मिटर रिलॅक्स, सगळे मुख्यमंत्र्यांनी ती दिला. आतां जे आमदार सांगतात पळय न्ही तेंचे ज्यो फायली आहा तेंच्यांनी कितलेशेच फावटी जे आहा पळय न्ही रिलॅक्सेशन घेवन बार्रां घालून घेतल्या. म्हज्या गांवांत बार ना आनी म्हाज्या पुराय मतदारसंघात फाटल्या 5 वर्सांक एकूय रिलॅक्स करून हांवें परमिशन दिवंक ना. म्हाज्या मतदारसंघांनी दिवंक ना. म्हळ्यार वेगवेगळे आमदार जे सांगता पळय न्ही तेंच्या भितूर जाल्यार रिलॅक्स करून दिलां. आत्तां बदल कितें जाला मागीर तूं म्हणटलो 1980 उपरांत नक्की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान बदल कितें केलो? तेजी फीस आसली 5000 XYZ म्हाज्या अंदाजान, जाल्यार ती फीस केली 10000. म्हणजे आनी हर्डल क्रिएट केलो, ती कोणी घालची न्ही. अशी बार्रां इस्कॉला कडेन कोणी घालची न्ही म्हणून तेजी ही जर हांवें पावर काडून उडयली फाल्यां सकाळीं जाल्यार हजारांनी बार्रां जी आहा पळय न्हू रे ही बंद जातली. आनी हजारांनी कोण तरी हायकोर्टान वयतलो
म्हणजे तुमी खंयच्या बेसिसाचेर ही बार्रां घातल्या काय म्हणून. ती डिस्क्रिमिनेटिव्ह पावर सरकारा कडेन आहा, ती पावर जायना आतां काडून उडयल्ली हें सांगता म्हणून. हजारांनी लोकांची बार्रां बंद जातली, वेवसाय बंद जातले आनी परत आसतलेचे लोक रस्त्यार येतले. त्या खातीर म्हाज्या सरकारान ही डिस्टन्स हायेन कमी करूंक ना. हें डिस्टन्स 1980 पासून आतां पर्यंत आसा तेंच आसा. म्हाज्या सरकारान वयल्यान ही फीस ही डबल केल्या, म्हणजे असली तेज्या पेक्षा डबल करपाचें काम हें फक्त म्हाज्या सरकारान केलां. आतां हें चूक आसा जाल्यार म्हाका तेंच्यांनी सांगचें. आता फोंड्या रस्त्यार गोरवां दिसली जाल्यार तांकां शुक्रारच्यान दाबा निरंकाळ शिफ्ट करतले. फोंड्या नगरपालिका आणि सरकाराच्या पशुपालन खात्यान थंय गोरवांक खातीर एक शेड तयार केला. गोरवांक रेस्क्यू करून थंय दवरतले. नगरपालिका तांची कुयदाद घेतली. खावड ते दोतोर मेरेन सगळे आसतले म्हूण नगराध्यक्ष रितेश नायकान जाहीर केला. जी गोरवां ह्या दिसांनी रस्त्यार बसतात पावसात गरमेक लागून, आनी हेज्या पयलीं ह्या गोरवांक लागून भरपूर लोकांक त्रास जाताले आनी ह्या गोरवांक लागून खुबशे फॅटल एक्सिडेंटूय जाल्या. तेका लागून फोंडा म्युनिसिपालिटीन एक बरो उपक्रम घेतला हातीन, तो म्हणल्यार एक तेंच्यांनी काव शेड ही निरंकाल हांगासर तेंच्यांनी बांदल्या. जागो एक प्रायवेट मनशाचो, पण ही काव शेड एनिमल हजबंड्रीची जी स्कीम आहा तेच्या अंतर्गत तेंच्यांनी काव शेड उबी केल्या. येत्या 28 तारखेक तेजे मुख्यमंत्री इनॉग्रेशन करतले. सो म्हाका दिसता गोशाळाचें उद्घाटन जातकीच म्हाका दिसता फोंड्या सिटी भितर जितले गोरवां आसता एक्सिडेंट जाता कांय कळना आनी मागीर थंय आमी व्हरतले. थंय एनिमल्सांचे डॉक्टरूय विजीट करतले. सो गोरवांची सारकी काळजी जातली आनी थंय व्हडली जमिनी आसा तांकां भोंवपाक भायर. मेन म्हणल्यार जी गोरवां सिटीन जावं खंय बसता थंय लोकांक त्रास जाता, ह्यो फुडें त्रास जावचो ना. आनी NGOज आनी तेंकां सगळ्यांक एक कडेन घेवन हे म्हाका दिसता फोंडा म्युनिसिपल चेअरपर्सन रितेश नायक ताणें आपल्या कारकिर्दीत घडोवन हाडला. थोडे ओनर्स आहा ती क्लेम करता मागीर आमची गोरवां आतां आमकां व्हरपाक जाय म्हणून. तेणी मागीर अवश्य येवचें पूण थंय मागीर थंय येवन व्हरचें. सो तेंकां कितें फायन आसतली? फायन आसतली थंय. फायन तांकां थंय जेन्ना थंय वतले तेन्ना फायनी मागीर म्युनिसिपालिटीन तेणी येवचें आनी ते फायन करचें पडटलें. ती फायन आसतली पूण भावंडा म्हणून तेमी गोरवां सोडचें न्ही भायर रस्त्यार सोडचें न्ही. स्टुडंटां खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. दाबोळे हुंवारा वेळार लोकांची कितलीशीच घरां मोडिल्ली. तातूंतल्या 26 जाणांक आर्थीक मजत मेळूंक नाशिल्ली. आतां सरकारान तांकां मुख्यमंत्री रिलीफ फंडांतल्यान दरेकी 15,000ची मजत केला. सरकारान लोकांक सदांच मदत केला आनी फुडें करतले अशें आश्वासन माविन गुदिनान दिलें. लास्ट टायम एक सायक्लोन आयिल्लो तेन्ना लोकांची घरां मोडली, कोणाचें कितें धुवन गेले, हे भाशेन लोकांक त्रास जाले. तेन्ना आमी लोकांक सांगिल्लें चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आमी तुमकां कितें तरी मदत दितले म्हणून. आनी तेन्ना खूब जाणां आमी दिल्ले. म्हाका आतां एग्जॅक्ट नंबर खबर ना. खूब जाणां दिला आसतना सुमार एक 27 जाण सुमार उरलेले आसले. आनी ते हांव मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन मागत आसलो. पयर तेणें म्हाका सांगलें सगळे चॅक व्हर म्हूण तें, कित्याक हे लोकांक रिलीफ मेळपा जाय म्हूण. ते लोक तेन्नासून रावताले आनी आज आमी ते डिस्ट्रिब्यूट केले. आमी एकूच सांगपाक सोदता, स्किम्यो ज्यो सरकाराच्यो आसा, लोकांची कामां जी जावपाची आसा, डेव्हलपमेंटल वर्क्स आसा, आमचे डबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन ही कामां जायत आसा म्हणून ह्यो चेकूय आमकां वाटपाक मेळटा आनी गरीब लोकांक समजा तो खूब रिलीफ आसता. So how many people are benefited under this scheme? All 26 people got today. Each and everyone got a check, each one of 15,000 each. फोंड्या वारखंडे कुडतरकार आर्केड बिल्डिंगेत रातया चोरी. 12 ऑफिसां फोडली म्हूण म्हायती. कोणाच्या कितल्या चोरला ताची अजून म्हायती ना. पुलीस स्पॉटार पावले. पंचनामो करून फुडलो तपास सुरू केला. टोळयेन चोरला आसूं येत म्हूण थळाव्यांक दुबाव. बिल्डिंगाच्या वाठारांत एकूय CCTV ना. काल म्हळ्यार आज सकाळीं म्हाका 6:30 सुमार फोन आयलो की आमच्या IMA हॉलांत एक्सरसायज पिरियड चलता की तांची लॉक फोडून दार बी ओपन आसा म्हणून.
ते पळयलें आमी. ताजे नंतर जेन्ना ऑफीस ओपन जाली तेन्ना आमचे नोट केलें की 12 ऑफिसां जी आसा तांचे लॉकर ओपन केल्ले आसा, तांचे थोड्यांचे मोबायल गायब केल्ले आसा आनी बाकीचे अजून डिटेल जाले ना एमावंटाचे बी कांय कळूना आनी ताजे इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. तितली जे फोडल्यात पळय न्ही ते एकट्याचें काम न्ही तें, एक टीम आसूं शकता. खरखर आर्केड जे बारकडें आसा हांगासर जवळ जवळ हो जो व्हडलो कॉम्प्लेक्स आहा हितूर विंग 1 to 5 पर्यंत विंग आसा आनी जवळ जवळ 50 फ्लॅट, 50 वयर जी शॉपां आसा ऑफिसां आनी ग्रावंड फ्लोरार 50 शॉप्स जे गोल्ड कितें दवरलेले हितूर ऑफिसांनी जावं कॅश कितें आशिल्ले अशे 12 जी ऑफिसां आहा ती सोडून चोर हांगसरल्यान लपास जाल्ले आसा. त्याच मुळे हांगासर आतां पळोवपाक पुलीस बी सगळे येयल्ले आसा, पूण अजापाची गोश्ट म्हणल्यार खंयच हांगासर CCTV ना. सद्या पुलीस आपलें काम करीत आहा, CCTVचेरूय शोधाशोध चालू आसा. फोंडेच्यान स्टुडंटां खातीर शुभेच्छा. गोंयात आज पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. गडगड जगला, वारे मारून दाट पावसाची शक्यताय. फुडले 4 दीस येलो अलर्ट. गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. मजगती दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला मुखार उदक साठले. हॉस्पिटलात येवपी लोकांक आडखळी. बानोड्या आंब्याचे झाड रस्त्यार आडवे. 2 लायटीचे खांबे मोडले. इंटरनल रस्तो 2 वरां ब्लॉक. देशात आपत्कालीन लागू करप होच संविधानाचेर मोठो हल्लो आशिल्लो म्हूण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून आपल्या संसदेच्या अभिभाशणांतल्यान संदेश दिलो. पेपर लीक प्रकरणाचेर सरकारा वाटेन खर कारवाय जातली. दोशींक सोडचे ना, कडक कायदो केला म्हूण राष्ट्रपती उलयली. हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है. हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है. इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है. संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है. जुलाई की 1 तारीख से देश में भारतीय न्याय संहिता भी लागू हो जाएगी. अंग्रेजी राज में गुलामों को दौड़ देने की मानसिकता थी. दुर्भाग्य से आजादी के अनेक दशकों तक गुलामी के दौर की यही दंड व्यवस्था चलती रही. इसे बदलने की चर्चा अनेक दशकों से की जा रही थी, लेकिन ये साहस भी मेरी सरकार ने ही करके दिखाया है. इन नई कानूनों से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी. मेरा सरकार ने सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है. जिन परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ. 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था. तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है. मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं. जमीन घोटाळ्याचेर जस्टिस जाधव आयोगाच्या शिफारशीप्रमाण दुरुस्ती करून केशी घालतले. 110 केशी आसात. कोणाचोच दावो ना त्यो जमनी सरकाराक. मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत उलयला. पर्वरे एलिवेट कॉरिडॉराचें काम सुरू जाला. 2 वर्सांत कॉरिडॉर उबो. भरती रेशेसावन 50 मिटरा भितरल्या घरांक CZMP थाकाय दिवपाचो यत्न. इट इज अ वन मॅन कमिशन जाल्लो. त्यांनी सजेशन्स दिल्ली ते काही अमेंडमेंट करपाच्या. ह्या असेंब्लीन ताजे अमेंडमेंट जातले आनी बाकीच्यो सगळ्यो केसीस ज्यो आहा पळय न्ही त्यो सिंगल कोर्टा कडेन फायल जातल्यो. ऑलरेडी चार्जशीट केसीस जायत आसा. एप्रॉक्सिमेटली 110 केसीस आसा. नो मॅन लँड हाजेर एक्ट जातलो. जे नो मॅन लँड आहा ती गव्हर्मेंटा कडेन येतली. बाकीचे जेची कोणाचे लँड्स आसले जेणी एप्लाय केला तेजेर त्यो त्या सिंगल कोर्टान त्यो केसीस सगळ्यो चलतल्यो. सगळ्यो केसीस
110 पैकी कितल्यो म्हाका खबर ना, वन नोमॅन कितले आहा, गव्हर्मेंट कितले आहा बाकीचे, बट ते स्क्रुटनायज सुरू आसा आनी तेणी दिल्ल्या सजेशनाचेर अमेंडमेंट आनी न्यू हे जो आहा पळय न्हू तो ह्या एसेंब्लीत जातलो. CZMP प्लान 4 महिन्या भितर तयार जाता. भरती रेषेपासून 50 मिटरा भितर आशिल्ल्या घरांक थाकाय दितले म्हूण मुख्यमंत्र्याचे उतर. CZMP जो आहा पळय न्ही, आमी तेंच्या कडेन 1:4000 जो मॅप जो आसा पळय न्ही, हो मॅप मागला. तो मॅप मागना फुडें आमी लोकल पंचायतींनी तो अवेलेबल करतलो. बाकीचे सगळे तेच्या चॅक करचे. ते एकदां जाले काय CZMP प्लॅन 2011 फायनलायज जाता आनी वी आर गोईंग फॉर द CZMP 2019 प्लॅन. आनी ताच्या खातीर CZMP 1:4000 रेंज मेळ्ळी, स्केल मेळ्ळी काय बऱ्योचश्यो गजाली लोकांक क्लियर जातल्यो, सो दॅट इट वील गिव द रिलीफ फॉर मॅक्झिमम स्ट्रक्चर. ओके, CZMP 2019 इट इज द कोस्टल एरियाक आमकां 50 मिटर्सचो सेटबॅक मेळ्ळ्या कारणान खूब जाणांक रिलीफ मेळपाक शकता. त्या खातीर लोकांनीय कॉपरेट करपाक जाय. आमी जेन्ना आतां 3 विकाच्या भितर आमकां प्लॅन जो आहा पळय न्ही 1:4000 स्केलीचेर मेळटलो. दॅट वील मेक अवेलेबल एट ऑल ग्रामपंचायत लेवल्स. परवरे हायवेचेर एलिव्हेटेड कॉरिडॉराचें काम सुरू जाला. 2 वर्सांत काम पुराय जातलें म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. आमदार रोहनान कामाचेर आक्षेप घेवन कांय दुबाव उक्तायल्ले. मिनिस्टराचे कॉलेज रिजॉल्व जाले, काम सुरू जातलें काय ना. तेजें फक्त ट्राफीक जो आसा तो स्मूथ फ्लो जावचो, हेज्या पलीकडे कांयच क्वेरीज उरोंक ना. सगळ्यो क्वेरीज रूल आउट जाल्ल्यो आसा. ऑलरेडी आतां बेजीक वर्क सुरू जाला. 2 years लागतले कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक. जर सामको स्पिडीत काम केलें आसत, लोकांनी काय हर्डल क्रिएट केलें ना जाल्यार विदीन 2 years वील कंप्लीट द प्रोजेक्ट. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.